पयस सोनींग येता फकत ते एनवायरमेंट चोवपा हे आज भुरग्यांक कोणाक चोवपा मेळना. आदले तेंपार एक गांवांक हे भाशेन थोडे आसताले आनी ते माताले आनी तें सगळें काबार जालां आनी फकत तुगेले हिंगा कुर्तोरी हें चलता आनी चोवपा देखून उमेद येता. हांव सकाळ म्हूण येता कित्याक तें माताय तें चोवपा उमेद सुबेज येता म्हूण. हिंगा तुगे चिकोल ना, प्लास्टीक ना, कांयच ना, इतलें क्लीन आनी तें फीश देखून इतलें क्लीन. गांवांनी हें पोत्तून रिवायव करपाक सगळ्यांनी ट्राय करपाचें. मायतोळे कुडतरे ह्या वर्सा व्हडा प्रमाणात नुस्तें सापडलें. इतलें नुस्तें सापडिल्ल्यान जाल्ली खोस कुडतरेच्या थळाव्यांनी उक्तायली. ही नुस्त्याची हे पाटी सारकी खुशालकाय आनी सगळे आमगे काम करपाचे भुरगे सारके उमेदीन करता आनी लोक वता न्हू रोखडे इसलें नुस्तें सारको टेस्टी. चोणक इल्लेंच पडलें पूण कॅटला रोहू मागीर तुगे किलापी पितोड भरपूर पडला. नुस्त्या म्हाका दिसता 3,000 म्हळ्यार 5-6 हजारां सुमार एक कांटे पडटलें नुस्तें आतां. आनी ते भायर आनी मारपा उरलां. आमी हाफू मारला आयज एक फेस मारली. शेतकारांनी मेळून एकवटान नुस्तेंमारीचो हो वेवसाय कसो सुरू केलो काय म्हूण विचारल्यार मायतोळे शेतकार संघटनेचो अध्यक्ष सांगता. हे डिसिजन केला शेतकारांनी सगळ्यांनी एकठांय शेतकार हें करया आनी कॉन्ट्रिब्यूट करून मारया. शेतकार आतां सद्या आमी 98 केले. तर आनी उदक तुमी केस करून नाय मागीर उदक आमी एका जुलय 31 पासून हें बंद करपाचें. सगळें पयलीं कितें जाता की तरो घाताय आनी तो हिंगसर हें कोण ट्रान्सप्लांटींग कोत्ताय मातशें शेतां. तळ्या नुस्तें तशेंच खाजनाच्या नुस्त्याचो सांबाळ करपाक काडिल्ले येवजणे विशीं आमदार रेजिनाल्डान म्हायती दिली. आमी शेत रोवप आहे. शेत रोयल्यारय हें सांबाळटलें. थोड्या नुस्तें आहा आनी हाजना नुस्तें आहा. हाजनाय सांबाळटाय आमी. आमगे प्लॅन आहा मुखार सगळे रिवर दोडे सगळे तुगेले बांदपाक. एग्रीकल्चर सामान, बांद सामान आनी तोडी आनी हाजन सामान कुडतोर म्हाका आनी 50 वर्सां कांय प्रॉब्लेम ना. प्रुडंटा खातीर साबियो डायस.